म्हजें नांव सिया पंडीत, हांव मडगांवचें. हांवें मास्टर्स केला पेंटिंगान. पयलीं बॅचलर्स केलें गोवा कॉलेज ऑफ आर्टांतल्यान आनी मागीर हांव सद्या मास्टर्स केलां. आतां फ्रिलॅन्सींग करता. हांवें ह्या रामायण वाल्मिकी रामायणचे हाका हांवें 7 कवर पेजीस काडल्यात, 7 कांड ते. पयली प्रोसेस म्हणजे आतां हांवें फॉर एग्जाम्पल बालकांड केलें. बालकांड चित्र काडटना फूल तें बालकांड वाचलें. मागीर तेन्ना सुद्दां वाचलें तेन्ना तांचे कॅरेक्टर कशे आसतात ते पळोवपा खातीर हांवें ते मिनिएचर तेन्नाच टायमार मिनिएचरचे वाचतालें. आमकां शिक्षणान आसा तातूंत मिनिएचरचे सगळे मुगलाचे राजस्थानी कशी पेंटिंगां काडटालीं. मागीर आमकां वेगळे वेगळे स्टायली आशिल्ल्यो. सो तेन्नाच तें हें पुस्तक म्हाका हातान आयलें वाचपा खातीर करपा खातीर. सो तेन्ना तो प्रभाव आशिल्लोच पयलीं. मागीर तो काडटा काडटा ती स्टायलीन केला कशें आनी ती स्टायलीन हांवें ती पेंटिंगां केली. मागीर ती सिरीज करपाची म्हणून आनी पयलींच्या तेंपार अशें सकयल पट्टींनी बरयलें आसतालें एक कांड वाक्य. त्या प्रमाणे ते वाक्य बरयलें. वाक्य काडलें ना फक्त चित्रा एक भाग केले. चित्रा प्रमाणे ते मागीर वाचून केलें. आनी एक भागा तातूंत अशें खूब बरें करून वर्णन केलां झाडांचें रानांचें. मागीर राम कसो वाल्मिकीक मेळटा, मागीर वाल्मिकी ऋषीक मेळटा, मागीर म्हणजे एक तातूंत भाग आसा हनुमानाक कसो मेळटा तशें भावूक सामकें वर्णन आसा. म्हणून तें वर्णन करतना अशें म्हणजे दोळ्यां समोर चित्रां उबीं रावतात. चित्रां उबीं रावतकर ती मागीर त्या स्टायलीन कशी करप ताची स्टडी केली. मागीर ताचेर ती म्हणजे मिनिएचर स्टायलीन ती फूल आसनात फिगर ताचे फ्लॅट आसतात. तातूंत अशें सावळी बी आसनात. ती स्टायल अभ्यास करून प्लस हे वाचून ते दोनूय कंबायन करून केलें. हें उत्तरकांड हो ताजो लास्ट भाग कांडाचो. पूण हें वाचतना सामकें इतलें इमोशनल जावपाक येता. सामकें अशें लास्टाक वाचतना रडपाक येता सामकें. म्हणजे लव कुश आसात. मागीर वाल्मिकी परत स्टार्टिंगाक रामाक मागीर मेळ्ळो आनी मागीर ताच्या पुतांक तो सांगता सामकें. म्हणजे सामकें सगळीं जाणां एकठांय जातात, कुटूंब एकठांय जाता. मागीर हें वाचतना हांव सुद्दां इमोशनल जाल्लें करतना. हातूंत हाच्या फुडें कितें आसा काय अशें म्हणजे काबार जावूंक ना अशें दिसलें मागीर म्हाका. हातूंत सामकें अशें अभिमान दिसलो आनी म्हणजे भाग्य दिसलें म्हाका करपाक मेळ्ळें म्हणून. कोंकणींतल्यान रामायण 7 खंड 9 पुस्तकां आनी 1800 पानां ही जी आज लोकार्पण जाता हांचें लोकार्पण जाता ताका म्हत्व हें 2 कारणां खातीर. एक म्हणजे इतले जाणटेपणांत म्हणजे 85 ते 90 हाजे मदल्या जाणट्या मनशान इतले जिद्दीन बसून काम करून सतत बरोवन इतलें व्हडलें काम केलां म्हणून ताका एक म्हत्व. आनी दुसरें आनी सगळ्यांत चड म्हत्वाचें म्हणजे कोंकणींतलें हें पयलें रामायण आधुनीक कोंकणींतलें. तुमी जर इंटरनेटांत वचशात आनी पळयशात की भारतांत रामायण खंय खंय ट्रान्सलेट जालां वा खंय खंय ताचें अनुसर्जन जालां तें थंय तुमकां गोवा म्हूण दिश्टी पडटलें. आनी थंय आसतलो कृष्णदास शामा 1550 काय 1525 केन्ना तें क्लियर ना तें म्हाका याद ना. पुणून 1600 शतकांत जे कृष्णदास शामान महाभारत आनी रामायण जे सांगिल्ले लोकांक ती पयली फावट. आनी आतां 500 वर्सांनी सुमार 450-500 वर्सांनी सुमार हें रामायण आमच्या वाडीक बाबान जे ट्रान्सलेट केलां जाचो अणकार केला तें आधुनीक कोंकणींतलें पयलें पुस्तक. पयलें पुस्तक म्हणपाक जायना. पयलें रामायण जे 9 पुस्तकां 7 खंड आनी 1800 पानां. त्या खातीर हाका म्हत्व आसा. हाका म्हत्व इतलें आसा तें लोकांकूय खबर ना, आमच्या सरकाराकूय खबर ना. आनी भारत सरकार जे ट्रान्सलेशनाक अनुवादाक जे म्हत्व दिता आनी इतले कोट्यांनी रुपया खर्च करता जे भारतांतले भाशां भितर ट्रान्सलेशन वाडचें म्हणून अनुवाद वाडचे म्हणून तें पसून आमकां गोंयच्या लोकांक आनी गोंयच्या सरकाराक खबर ना. देखून हाका चड पब्लिसिटी दिवपाची गरज आसा, चड प्रसिद्धी दिवपाची गरज आसा आनी लोकांनी हाजी चड अवेरनेस जावपाक जाय. लोकांक हाजी जाणविकाय जावपाक जाय. लोकांनी हाका म्हत्व दिवपाक जाय आनी तितलेंच हाजें कॉन्ट्रिब्युशन जें आसा हाजें जें योगदान जें आसा आमच्या वाणीक बाबाचें ताकाय बी म्हत्व दीत ताकाय बी देव बरें करून म्हणपाक जाय. देव बरें. रामायणाची कथा जाणा जावंक जाय जाल्यार कोंकणींत रामायणां बरयल्लीं आसा. पयलें आसा तें तर 500 वर्सां पयलींचें.
पूण एक अडचण सदांच आमच्या मुखार आयल्या. संस्कृत रामायणात कितें सांगलां, रामायणातल्या खंयच्याय घडणुके विशीं वा पात्रा विशीं चर्चा करतना हो प्रश्न येता. रामायणात वाल्मिकी रामायण म्हणटात, कांय लोक केन्ना संस्कृत रामायण म्हणटात. तातूंत कितें सांगलां आनी आज आमचे पिळगेंत किंवा आमचे फाटले पिळगेंत संस्कृत भाशा जाण जाल्ले लोक खूब उणे आसात आनी ते उणे जायत वतात. ताका लागून संस्कृत भाशा नाशिल्ल्यान मूळ संस्कृत रामायणात कितें सांगलां तें आमकां कळना. पूण ती अडचण माणिकबाब गावडेकार हांणी आतां पयस केल्या. संपूर्ण रामायणाचो कोंकणी अणकार करून जशें रामायण संस्कृतांत बरयल्लें आसा तशें तें कोंकणींत वाचपाची वेवस्था जाली. आनी ताका लागून मूळ रामायणात कितें म्हळां असो जर प्रश्न आयलो जाल्यार आमकां संस्कृता कडेन वचनासतना कोंकणींतल्यानच त्या प्रश्नाची जाप दिवं येता. म्हजे नदरेन हो कोंकणी भाशेच्या इतिहासांतलो एक म्हत्वाचो दीस, एक म्हत्वाची घडणूक जी कोंकणी साहित्यांत तर भर घालताच, पूण भारतीय संस्कृतीचें प्रतीक आशिल्लें रामायण कोंकणींत येतकच कोंकणीची प्रतिश्ठाय ताका लागून वाडटा. आनी ह्या खातीर माणिक बाबाक परबी दितात तितली कमी. आज महाभारताचे कांय खंड प्रकाशीत जातात. त्या निमतान हांव गावणेकार बाबाक परबी दितां. कांय खंड फाटल्या 2 वर्सां पयलीं आयिल्ले आनी रामायण आनी महाभारत कोंकणीन कित्याक जाय. कोंकणी आमची भाशा, कोंकणी घटनेच्या 8व्या परिशिश्टान आसा. म्हणून रामायण आनी महाभारत कोंकणीन आसप गरजेचें. कोंकणींत आतां पयलीं कितें आसा अशें विचारताले लोक. कोंकणींत कितें आसा, हें आसा तें आसा. हय, कोंकणींत महाभारत आयलें, आतां कोंकणींत रामायणूय आयलें. कोंकणी गुगलाचेर पावली. कोंकणी घटनेच्या 8व्या परिशिश्टान आसा. सगळ्यान पयलीं ती साहित्य अकादमीन पावतकच सगळीं दारां उक्तीं जालीं. आतां कोंकणी गुगलान पावली, कंप्युटरान पावली, AIत पावली, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जाका म्हणटात थंय आतां कोंकणी पावली. आतां कोंकणीन फाटीं वळून पळोवपाचे दीस गेले. आतां अशींच पुस्तकां येत रावूं आनी कोंकणी समृद्ध जावं. रामायण हे हिंदुस्थानातले एक महाकाव्य जे वाल्मिकी ऋषीन बरयलां. ही गजाल त्रेतायुगांतली आसा. आतां आमी कलियुगांत आसात. कलियुगांत रावन त्रेतायुगांतल्यो गजाली कश्यो जाल्यो आनी कश्यो घडल्यो हें आमकां आज समजना. तरी रामायण हे एक फकत एक काणी न्हय, रामाची काणी न्हय, जाल्यार ते अध्यात्मान भरिल्लें एक मोठें महाकाव्य आसा जें आमच्या माणिक बाबान कोंकणींत हाडलां. हो वावर कोंकणींत हाडपाचो वावर हो जशें वाल्मिकीन महाकाव्य बरयलें त्याच पद्दतीन माणिक बाबान हो अणकार, त्या काव्याचो हो अणकार केलो. हें वाचतकच जे हे कोण वाचतले तांकां तातूंत भितर अध्यात्माच्यो कांय गजाली मेळटल्यो आनी तांचे विचारांत, तांच्या आचारांत कांय बदल जावं येता जे तांकां पुरक आसात. आतां व्हडलेशे लोक कोण अशे मोठे ग्रंथ वाचिनात. आयची संस्कृती वेगळी आसा. पूण कोणूय जर हो ग्रंथ वाचून कोणाय जर हो ग्रंथ वाचून घेतलो जाल्यार ताका फायद्याचेच आसा.
माणिक बाबाक हांव परबी दितां की येदो व्हडलो वावर तांणी एक हाती हेजे वयांत दोळ्याचो प्रश्न आसतना कानाचो प्रश्न आसतना हो वावर तांणी केलो. हांव तांकां तांचें अभिनंदन करतां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. माणिक बाब गावणेकारांच्या संपूर्ण रामायणाचें विमोचन आज हांगा जाता. अशा वेळार खरेंच माणिक बाबाचें कौतुक करीन दिसता, तांकां परबी दिन दिसता. अशा खातीर की वयाच्या 93व्या वर्सा तांचें हें इतलें भेस बरें काम चलिल्लें आसा. ही तांकां प्रेरणा खंयच्यान मेळटा, तांकां बळ खंयच्यान मेळटा, तांचो जो उत्साह, तांची उमेद आनी तांचें काम करपाची जर पद्दत, मेहनत, कश्ट जर पळयत जाल्यार खंय तरी दिसता की ईश्वरी अंश हो तांच्यान आसा आनी ताका लागून हें काम तांचे कडल्यान पूर्ण जाल्लें आसा. आज रामायणांतले 7 भाग म्हणजे 7 कांडां तांणी इतले बरे तरेन पुस्तकांतल्यान मांडल्यात की बालकांड हातूंत श्रीरामाचें बालपण, त्या उपरांत तांचो जिवनांतलो फुडलो प्रवास अयोध्या कांडान दाखयल्लो आसा. त्या उपरांत अयोध्या कांड उपरांत अरण्यकांड आसा, त्या उपरांत किष्किंधा कांड आसा, त्या उपरांत युद्धकांड, सुंदरकांड आनी उत्तरकांड हातूंतल्यान सगळें रामायण तांणी खूब सादे पद्दतीन सामक्या सगळ्या लोकांक समजतलें अशा पद्दतीन कोंकणींतल्यान सुंदर अशें तांणी तें बरयल्लें आसा. तांचे विचार रामायणा बद्दलचे हे खंय तरी वाल्मिकी रामायणाच्या विचारां कडेन मेळटे जुळटे अशे आसात आनी वाल्मिकी रामायणाचो आदार तांणी घेवन हें रामायण सगळें संपूर्ण रामायण बरयल्लें आसा. जिवनाक अर्थ दिवचो किंवा अर्थपूर्ण जिवन जावचें हाजो संदेश तांच्या ह्या लेखनांतल्यान मेळटा. आज जी आमची पिळगी खंय तरी सन्मानाच्या मार्गा पासून पयस वता, रस्पेदाच्या रस्त्या पासून पयस वता, तांकां रामायण कळपाक जाय अशें दिसता, तांचेर बरे संस्कार जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ह्या पुस्तकांच्या वरवीं जर प्रचार आनी प्रसार जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता फुडली आमची जी येवपी पिढी आसा ती सुदारतली, बरी जातली, सुसंस्कृत जातली. हांव परतून एकदां माणिक बाबांक परबी दितां आनी हांगाच थांबतां.